मिसाची तेसावा जेजू बाळकाक अर्गान सावन आयची ही मिसा भेटयतात. हेझेलाच्या 4थ्या जल्मा दिसाक सिसिलिया डिसोजा, एल्स्टेन जॅक डिसोजा 5वो जल्मा दीस, अक्षय विलियम जल्मा दीस, रीना आणि नेरी आपल्या काजारी एनिवर्सरीच्या दिसा जेजू बाळकाक अर्गान दितात. रीटा रोनाल्ड डिसोजा, हेलन पिंटो, वॅक्सन पिरेरा, दिकेश लिओ आणि लाविटा, ऑल्विन डिसोजा, विल्सन फेराओ, जॉयसलिन डिसोजा, ऑल्विन लोबो आणि कुटाम, लीना पायस, वेरोनिका पिरेरा आणि कुटाम, पर्सी पिंटो आणि कुटाम, रीटा फर्नांडिस आणि मॅक्सिम डिसोजा, ऑल्विन जॉयस डिसोजा, मेरी लोबो, तिमोथी सुवारेस, निर्मला मतायस, शानोन बेन मस्करेनस for achieving PhD degree, रेश्मा रोनाल्ड फर्नांडिस कानपूर ही सर्व जेजू बाळकातून मेळिल्ल्या स्वरूपकारां खातीर अर्गान जावन मिसाचें बलिदान भेटयतात. आपल्या प्रत्येक इरादो घेवन हे मीस भेटयतात. रॉबर्ट रेनिटा कोरेया, आयवन डिसोजा आणि कुटाम, जेसिंता रेबेल्लो आणि कुटाम, शेल्डन डिसिल्वा, लिली फर्नांडिस, मौशमी डिसोजा बरे जॉब मेळचे खातीर, प्रवीण डिसोजा बरे जॉब मेळचे खातीर, मेलिसा डिसोजा, जायन डिसोजा बरे भलायकी मेळचे खातीर, प्रवीण डिसोजा आनी कुटाम, शायनी बरी हेल्थ मेळच्या खातीर आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयतात. देवा दिन जाल्ल्या आत्म्या खातीर, देवा दिन फेडरिक डिसोजाच्या आत्म्या खातीर ताजे कुटाम, देवा दिन ब्रिजिट मॉरसाच्या आत्म्या खातीर ग्लॅडिस फर्नांडिस, देवा दिन नॉर्बर्ट डिसिल्वाच्या आत्म्या खातीर फिल्सी डिसिल्वा, देवा दिन अँटनी पिरेराच्या आत्म्या खातीर वेरोनिका पिरेरा आनी कुटाम, देवा दिन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सर्व साद्यां खातीर वेरोनिका पिरेरा आनी कुटाम, देवा दिन कालियाच्या आत्म्या खातीर संतोष, देवा दिन सुनील डिमेलोच्या आत्म्या खातीर रश्मी डिसोजा, कुटुंबाच्या सर्व आत्म्या खातीर वेगस आनी कुटाम हांच्या आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला वाज हे मीस भेटयतात. जेजू बाळकाक अर्गान जावन बरें काम मेळ्ळ्याक वलेरियन वेलन मिनेझस हे मीस भेटयतात. हांचे सांगाता आमचे सर्व इरादे आनी गरज्यो देवा मुखार दवरुया आनी देवा तावन मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक आयचे हे मिसाचे बलिदान अर्गम बलिदान जावन भेटोवया. सर्व आमी उबी रावया. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. निराशेपणाक वळख जायनाका. आमी पास्कांचो लोक
आनी हालेलुया जावन आसा आमचें संगीत. आज आमी पॉल दुसरो जॉन पॉल दुसरो ताजें फेस्त समारंभां आनी तो केन्नाय म्हणटालो, stupidity is also a gift of God, but we should remember not to misuse it. संगीत आनी म्युजीक खंतरां म्हजो एक स्वीट टूथ. संगीत आनी खंतरां म्हळ्यार म्हाका चड खुशी देंवचार पयस धांवता. हो आमचो जॉन पॉल दुसरो कॅनडा 12 दीस पयन करून 30 व्हडलीं भाशणां ताणें दिलीं. आमच्या इंडियाकी 2 फावटी आयलो. मर्सी डिवोशन आदल्या दिसा तो मरण पावलो. थोड्या वर्सां आदीं ताका आल्तारीचो मान फावो जालो. हाचें फेस्त आमी समारंभतना जेजू बाळोक आमच्या सगळ्यांच्या घरा आयज पावोन दी म्हूण मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसून भगवान सदांच हांव कुवार मरये सगळ्या रुतां आनी भोगतां. आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार जे आमची गावत करूं आनी आमची सगळीं पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, भगवंत जॉन पॉल दुसरो तुज्या पवित्र सभेचो पाप साहेब जावन तुवें नेमलोय. सुगुणाच्या आनी जानवयाच्या गुणांनी ताका प्रकाश बरीत केलोय. ह्या आमच्या पाप साहेबाक आमी आज संतोशान वंदिता आनी तुज्या हुजीर खतखतीत मोगाच्या उज्यान पेटोवन हो मोगाचो उजो संवसारांती विस्तारूंक आदार मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सान पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, ह्या पासत हांव बापा वचेर सरपडून मागतां. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव ताचे तावन घेता. तो आपले महिमे बरी संपत्ती तावन पवित्र आत्म्या मरिफात तुमच्या अंतस्करणांक घटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापूंची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमचे जिणयेचीं फळां भरूं. मोगाचेर तुमचे जिणयेची बुन्याद पडून घट आसूं. समजणे व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णयेन तुमी बरो म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां. आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंता ताचे प्रास
कितल्याकी चड मापान सर्व वस्तू करूंक शकतेल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्तांतय महिमा जावं संतते पर्यान ससनाच्या ससनाक आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. नितीवंतानो सर्वेस्पराक उल्हासाचीं गितां गाया. विदय काळजाच्या असली स्तुती सोंपता. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाकाना. दासर्यांचे किन्नरेन ताका संगीत करा. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराची मांडावळ ससनाक बाळटा. ताच्या काळजाचे अत्रेग संततेचे संततेक तकतात. कोण परजा सर्वेस्परस आपलो देव म्हूण वळखता. कोण परचेक आपलें दायज करून ताणें विंचलां ती करीच बागी. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. सर्वेस्पर जाल्यार आपली बाह्य भक्ती आसल्ल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे जतनेन भरल्या. कीर्तन गाया सौम्याकांक्षा स्तुती करा नावाक ताच्या होगळसिया रायाक आमच्या सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तोवर जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हांव संवसारांत उजो पेटोवंक आयलां आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय. ह्या शिवाय हेर कितेंच म्हाका आशा ना. एक बाप्तिस्म हांवें घेवचो आसा आनी तो घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. संवसारांत समाधान हाडूंक आयलां म्हूण तुमी चिंतात. समाधान न्हय. हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदें वेगळो सार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडां एका कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. तेग दोगांचेर, दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय दुवेचेर आनी दूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सुनू मायचेर आड रावतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू थंय भक्तीपण मोग आसलेल्या भयणी भावानो, पवित्र पुस्तकांत उजो म्हळ्यार देवाचे आसणे, द प्रेझन्स ऑफ गॉड. पवित्र जागो लागीं येनाका, पयस राव म्हळें मोगाच्या ह्यावेन आमच्या मोइजेसाक.
एनोक आणि एलिजा मोगाच्या उज्याच्या त्या रथाचेर ते वयर सर्गार गेले. नव्या तेस्तामेंतांत उजो म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचो मोग, उज्याच्यो जिबो तांचेर आयल्यो. हो उजो आज जेजू सांगता हांव संवसारांत विस्तारूंक आयलां. आय हॅव कम टू स्प्रेड द फायर. आनी एक शब्द म्हत्वाचो आयच्या वांजेलांत डिविजन. डिविजन वेगळो सार म्हणलो शब्द लाते भाशेच्या ताका करप्ट लॅटीन म्हणटात दिविसारे, म्हळ्यार इट इज ए रेपिटेटिव्ह वर्ड. डिवायड करून कुडके करून विंगड करून उडयतना ताका दिविसारे म्हणटात. आनी ते डिविजन म्हणलो शब्द त्या लाते भाशेच्या त्या दिविसारे म्हणल्या क्रियापदांतल्यान आयला. आनी एक म्हत्वाचो तिसरो शब्द आयच्या वांजेलांत बाप्तिज्म. स्नान म्हूण हांगा बायबलान बरयलां बाप्तिज्म. मोगाच्या भाव भयणीनो, बंबयच्या ट्रेनार हांव मिरा रोड आसुल्लो. हर एक दीस विरार थावन चर्च गेट जायतीं ट्रेनां वेतात. त्या ट्रेनार घडिल्ले हे घडीत तुमच्या फुडें दवरता आनी तुमीच यू बी द जज. उजो खंयचो कोणा लागीं आसुल्लो, डिविजन कोण आसा करता आनी बाप्तिज्म कोण दिता. हर एका ट्रेनार प्रत्येक जावन सकाळींचे चिकार लोक भरता. आय कुड से इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. पूण 2-3 लेडीज कंपार्टमेंट असतात आनी तातूंत 1-2 फर्स्ट क्लास AC लेडी कंपार्टमेंट. तातूंत तितलो लोक बरोवन आसना. एक दीस ह्या पयना वेळार ह्या ट्रेनांत लेडीज कंपार्टमेंट AC एक भुरगो आनी एक ल्हान भुरगें भितर रिगलीं. भिकारी भुरगोन एक वेस घाल्लो, XXL शर्ट घाल्लें आनी तोंडाक करी पुसून मिशी आनी खाड ताणें आसा केल्लें. पळयतना बारी एक अपुरबाय भोगताली. भिकारी भुरगो हातांत एक माती केल्लें बुराक पडुल्लें एल्युमिनियमाची बोशी. ताजे सांगात एक ल्हानशें चेडूं. खंतरा म्हणटालें टेनर आनी सुप्रानो लायक लता मंगेशकर. भितर रिगलीं. सगळ्यांक अपुरबाय जाली, कुशलकाय जाली आनी आयकोंक लागलें. आनी ती बोशी बोंवडयतना जायते पयशे तांणी घाले. आनी 1-2 स्टेशनां उपरांत एक म्हातारी मेळे न्हेसलेली घाण येताली ती भितर रिगली लेडीज कंपार्टमेंट. आनी येवन एका कोणशाक बसली. कोणशाक बसलेंत सगळीं ही स्नॉबिश एलिटिस्ट बायल मनशां पयस सरलीं. खंय तांगी इतलो जागो जालो आनी नाक धरी लागलीं. कोण म्हणालीं स्टुपीड आनी कोण म्हणालीं गेट आवट. पूण भुरगो आपल्या भयणी कडेन कानांत कितें पुसपुसूंक लागलो. भयणीन जायत म्हळें. तो गेलो आपली पयशांनी भरलेली बोशी तातूंत ताणें असो हात दवरलो. अर्दी बोशी तिच्या वणटेन ताणें ओतली. मोगाच्या भाव भयणीनो, चेडूं स्मायल केलें, चेड्यान स्मायल केलें. त्या बायल मनशेनी एक सोबीत स्मायल ह्या दोगांय भुरग्यांक पाटी दिली. आनी 2 स्टेशनां जातना ह्या भितर आसलेल्या बायल मनशांक राग आयलो. तांकां ट्रेन रावतना पांयांनी पुश करून तांकां दोगांयकी भायर घालें. ट्रेन स्टार्ट जातना ही दोगांय भुरगीं आनी ती बायल मनीस टाटा, आय लव यू
तांकां फाटी मोग दिलो आनी त्या बायल मनशेन बाप्तिजम दिलो दोगांय भुरग्यांक तांच्या माथ्याक पोशेवन देव बरें करूं म्हणाली. मोगाच्या भाव भयणीनो, उजो खंयसर तुमी पळयलो ह्या घडींत नीज घडीत वेगळो सार कोण आसा करता. बाप्तिजम कोणें दिलो कोणाक. आमेन. जीवी दिलाय देवा एका शेवटा, तुझे ते एक ओटून रावून जिवीत सोडच्या. जोडलेले जिवीत सेवेत वांटून दिवच्या, बरोवन मुक्तता तितले परत घेवच्या. एक जिवीत दिलाय देवा एका शेवटा, तुझे ते एक ओटून रावून जिवीत सोडच्या. जोडलेले जिवीत सेवेत वांटून दिवच्या, बरोवन मुक्तता तितले परत घेवच्या. गितर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे, उंड्या वायना सोवे वोगता हे भेटोवणे. गितर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे, उंड्या वायना सोवे वोगता हे भेटोवणे. म्हज्या भयणी भावानो, ही आमचे मिसाचें बलिदान. ह्या वर्त्या दिसा आमी सगळ्यांनी सांगता एकाच कुटुंबा भशेन भेटोवचें. सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जामून मागया. हे तुमच्या आत्म्यातले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्वर मानून घेव. बो मोगाळा बापा, जेजूच्या कश्टा मरणाच्या समर्पणान सगळ्या संवसारांत पातकांचें बक्षाने मेळोवंक भाग्यवान पाप साहेब जुवांव जॉन पॉल दुसरो ताका तुवें फावो केलें. मै पासान आमकांय मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खाळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर काळ्यांनी सर थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉन पॉल दुसरो तुज्या पाप साहेबाक आज आमी मान दितना तुज्या इगज मातेक हें व्हडलें फेस्त तूं फावो करताय. ताजें पुण्यवान जिवीत आमकां बळ दिता. ताजी बरी शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. देखून आतां अनबुडव्या संगती तुजें किर्तन आमी गायता. Tuka
तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोंसुंच्या आदी जेजून वुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. त्याच परेन जेवण जाता जेजून कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेज मनशां पसत ते वारोतेले हे म्हज्या उडासाक कोरात. बावरताचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी येत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन परस आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगास ठेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितेमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा पीटर पॉल आमच्या बिस सायबा आनी सगळ्या याजनेकी धार्मिकां आनी लोकां वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दुरून मेल्यांत आनी जांची नांवां काडून आमी आल्तारीर दवरता तांचो उडास कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे आनी आमचे माया सांगाती भगिवंत जुजे तिजो पोती भगिवंत जॉन पॉल दुसरो आमचो भगिवंत पाप साहेब ह्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन 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 आमेन. आयच्या दिसा इल्लो तरी मोगाचो उजो पेटोवंक आमी निचेव केला तर हो जेजू आमचेर बेसांव घालतलो
आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज समकाय तुझे कशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकांनी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मोक्षकांव तशें आमची पथकां वगस आनी आमकां तोंडान पडोवंक दिनाका वायटांतले आमकां निवार. सदस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सहज काय आमकां दी. जेजूक आमी काळजान घेवंक कत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकाच्या गुलामपणांतली सुटय आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें शांती हांव तुमकां दितां, म्हजीच शांती हांव तुमकां वांटून दितां. आमच्या अस्कर सैमाचेर न्हय सायबा पूण आमच्या भवार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी आमकां सगळ्यांक शांती दी. एकवटांत माया मोगांत आमकां सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं. तुमचे स्वास एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू मोगाचो उजो त्या जेजूक आमी हे मोठवें गीत गावया. जेजू 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 जातो म्हाका जेजू 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 जातो म्हाका जेजू. ह्या जेजूच्या जेवणाक ह्या मोगाच्या उज्याक आमकां पयलां आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. म्हजो उगडास काणसेंची गियात आनी कायात न्ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूची. हांव वैभवान परत येता पर्यांत म्हजो उगडास काणसेंची. सर मनशां एकठांय थांबून जणासो जेवणा उपरांत वायनाची काल्स जेजून हातीन घेतली. बापाक नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याशी सांदिली संस्काराची समजणी दिवचे म्हणालो. हातले पियेया नवो सल्लो करचे हे मोजे रग सोमेस मनशा पासत
सर्वेस्परामच्या मोगाळ बापा भगवंत पाप साहेब जुवांव पाल दुसरो हाच्या खालजांत पेटलेल्या मोगाच्या उज्यान आमकांय ताजो पाटलाव करून मोगाच्या उज्यान पेटोवंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचनेयाक जेजूच्या मोगाच्या उज्यान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. ऐकात भारतीय संस्कृती प्रमाणे येवचो आयतार ऑक्टोबराची 25 तारीख आमचे हिंदू भाव आयुध पुजे जावन समरमतात. त्या दीस क्रिस्ती भाव भयणी आपली वाहनां कारखाने वर्कशॉप आनी दफ्तरां बेंजार करचे रिवाज आसा. हांगासर कार्मेल गुडयार जेजू बाळकाच्या पूर्ण शेतांत सकाळी 8:30 वरांतावन सांज पर्यंत हर एका 30 मिनिटांक एक पावटी वाहनां बेंजार आमी करतल्या. त्या देखून तुमच्या घरा वाहन आसा तर तुम्ही त्या दीस हाडचें. जर तर तुमचे कारखाने वा दफ्तर वा वर्कशॉप आसा तर आनी तुम्ही बेंजार करूंक अपेक्षिता तर तुमची नांवां आनी एड्रेस आमच्या पार्लराच्या म्हळ्यार म्हज्या उजव्या कुशनाच्या पार्लराच्या दफ्तरांत तुम्ही दिवचें आनी रिजिस्टर करचें. आमी आयतारा दीस कोणे पर रिजिस्टर केला तांच्या ऑफिसाक वा वर्कशॉपाक येवन आमी बेंजार करतले. देव बरें करूं. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो येसावन जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण कर्ण दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशाक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागचो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. माऊनपणी आमची ते सेवा जेजू बाळकाच्या हातांत घालया. प्रार्थुया सांगता. ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पृथ्वी हाज्या भितरान उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पत्येन उलो मरतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंबूक शितां. तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मध्ये कृपेन भरले सरस्पोर तुजे देशा स्त्रियां भितर मुसदेव सदैव तुजो पूत जेजू. भगवती मरिया देवाची माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मरेंची येयलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमचे मरेंची येयलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमचे मरेंची येयलो. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे सांगता. ये अजपंच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुलतेची दीस घाल म्हूण तुझे मुखार सरपडून आमी मागता. तुझ्या इतल्या बिलमोतीन बरयल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारून दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. खाड आमचे वेले सर कस निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. जायती आमकां अर्गां आसात. मोगान संतोसान जेजूच्या हातांत घालया.
ये बो उद्धार बाळोक जेजू तुझे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुलती आमी वर्णितल्या तूं मनसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आवयच्या इमाजी मुखार तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत तुजी खाणांतली देवीक मजत जोडून दीत स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळसा जेजू आमेन. आशिर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तो तुमच्या भितर रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. आमी ताचे बरी जावंक तो आमचे बरी जालो. आमकां वयर उबारूंक तो पाताळाक देवलो. पातकातांव सुटोवच्या बलयेची शेळी जालो. देव कोणाक वांटो देव देव मनीस जावन आयलो. जेजू बाळका लाले म्हाका तुज्या सैवान बदल आमकां. जेजू बाळका लाले म्हाका तुज्या सैवान बदल आमकां. मुखार पुत्रा सोवे आंकवार बरी आशिर्वाद देव आमकां. भगवान पुरुषाचे करवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.